Cabinet reviews health infrastructure in South Goa, says CM. Chief Minister Dr. Pramod Sawant said the additional manpower will be given to all South Goa hospitals after complaints by citizens. The Chief Minister stated that the cabinet meeting primarily focused on health-related matters, especially concerning district health services in South Goa. Discussions were held regarding Kepe Hospital, Kankona Hospital and the sub-district hospital. He said several decisions were taken during the meeting, though no major announcements were made. He said detailed press note will be shared soon. आयची कॅबिनेटाची वेगवेगळे डिसिजन्स हांव प्रेस नोट दिवपाक लायता. कॅबिनेटाच्या उपरांत आमची हेल्थाची मिटींग आशिल्ली रिगार्डींग द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ साऊथ गोवा, केप्याचें हॉस्पिटल, काणकोण हॉस्पिटल आनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ताजेरूय मिटींग आशिल्ली. सो दॅट तेंचो मॅनपावर आनी बाकीच्या संदर्भांतले ते ऑलरेडी हांव हेल्थ मिनिस्टर आनी कन्सर्न सगळे ते MLA आशिल्ले. सो दॅट ते सगळे मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम हे सगळे अपग्रेड करून एक म्हयन्या भितर बऱ्योचश्यो गजाली मॅनपावर घेवपाच्यो जाग्यार उडयल्या आनी त्यो जाग्यार पडटल्यो. आयच्या कॅबिनेट डिसिजनाक वेरियस जी डिसिजन्स जाल्या, मेजर डिसिजन असो कांय ना, बट भितरली सगळे डिसिजन हांव प्रेस तुमकां धाडून दिता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.